एक्सेप्ट करचे आणि हे कायदो हाडचो. स्पीकर सर, हे कित्याक लागून हे आयज बुल फायट जे आतां जावंक ना, हे हरप्पन सिव्हिलायझेशन त्या टायमाच्यान सुरू आहा, तेन्नाचे स्टार्ट केला ते अजून पर्यंत चालू आहा. आणि हे आमचे कोस्टल बेल्टाक चडशे बुल फायट्स पारंपरीक प्रथा कशी चालू आहा. ह्यो स्पोर्ट्स कितलीशींच वर्सां पिढ्यान हे चालू आहा. हे आमी जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता टुरिस्ट सुद्धा वाडटले. तुझे टुरिझम मिनिस्टरान सुद्धा याचेर लक्ष दिवचें. And I had told on this floor of the house that there could be good enough to more than 500 crores that could be generated 500 कोटी in a 5 years term. म्हणजे आमगे जे टर्म हा ते 500 कोटी ट्रू डिरिओ कॅन बी अर्न टिकेटिंग करून रेग्युलराइज करून आणि वो स्पोर्ट करून सगळे आहाकून रावतले. बट दीज फॅक्ट्स कॅन बी पुट ऑन द टेबल अँड इट कॅन बी अ रेव्हेन्यू जनरेशन मॉडेल. पण हांव एक सांगपाक सोदता की हेका सेफ्टी प्रिकॉशन सेक्युरिटी ही खूप गरजेची आसा. तेका लागून स्पेसिफीक स्पोर्ट्स म्हणून आमी तेका स्पोर्ट्स म्हणून दर्जो दिवपाची गरज आसा. आणि स्पोर्ट्स स्पेनाक जर गेले आमी स्पीकर सर जाल्यार माद्रिदाक थंय बुल फायट इज लिगल. बार्सेलोना आयलो जाल्यार बुल फायट इज इलिगल. पण बार्सेलोनाचे कातालान लोक स्पेनाक बुल फायट पळोवंक वतात आणि ते इट बिकम्स अ अट्रॅक्शन. तो सांगता पळय ते टुरिस्ट अट्रॅक्शन म्हणून इट इज एक्च्युअली अ टुरिस्ट अट्रॅक्शन. आणि हाजे खातीर तांणी एक एक्सपर्ट कमिटी अपॉइंट करची पडटली फॉर प्रोसिजरल सेफगार्ड. जे बाय डिलाया लोगो म्हणटा की भायर येवन दुसऱ्याक आपडटा, हें जाता, कोड पडटा, एक्सिडेंट जाता, हाजे खातीर सेफगार्डा खातीर एक एक्सपर्ट कमिटी करची पडटा. Jallikattu is a traditional Tamil sport, often described as a bull taming event, held annually during the Pongal fest. दोन बैलांमध्ये झगडी न्हू. अरे पण ते जालें तेजेर सामको असो ओडून तेजो हंप करून तेका ओडून दवरप. थंयसर जे फायट लावना म्हणून हांवें सांगलें ते हांवें काडून ते डिटेल वाचले. जालो पीपल फॉर एनिमल लवर्स गॉन इनटू द कोर्ट आणि ताज्या उपरांत तो बॅन जालो. सो होम डिपार्टमेंटाक पुलिसाक स्ट्रिक्टली, कारण हायकोर्ट कंप्लिटली मॉनिटर करता.